राज्यांतल्या पंचायत वेंचणुकांच्या तारखेवेल्यान सुरू आशिल्लो घुसपा गोंधळ बुधवारा हायकोर्टान सोंपयलो. पंचायत वेंचणुकांची अधिसुचोवणी 3 दिसांनी जारी करून वेंचणुकांची तारीख जाहीर करपाचो आदेश न्यायालयान सरकाराक दिला. तशेंच वेंचणुकांची सगळी प्रक्रिया 45 दिसां भितर पुराय करपाची सुचोवणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान राज्य सरकाराक दिल्या. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक लागून पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचो निर्णय जो सरकारान घेतिल्लो ताका बरो धपको बसला. खासगी बसमालक संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकर हांणी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर निवाडो दितना न्यायालयान हो आदेश दिला. राज्यांतल्या विविध पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपच्या पयलीं सरकारान वेंचणुको घेवपाची अपेक्षा आशिल्ली. मात सरकारान पावसाळो आशिल्ल्याचें निमीत सांगून वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यो. हो प्रकार असंविधानीक आसून वेंचणुको वेळार घेवच्यो असो निर्देश राज्य सरकाराक दिवचो म्हण मागणी करपी याचिका तामणकर हांणी न्यायालयांत दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर सोमारा जाल्ल्या सुनावणेंत सरकारान पंचायत वेंचणुको पावसाळ्यांत घेवपाक शक्य ना, वेंचणुका खातीर वापरपी बॅलेट पेपर भिजपाक शकतात, तशेंच ईव्हीएम मशिनां उपलब्ध ना, मोठो पावस वा पूर आयलो तर वेंचणुको घेवप जड वतल्यो, वेंचणुका खातीर नियुक्त कर्मचारी तशेंच मतदाना खातीर येवपी मतदारांक तें अडचणीचें जातलें अशी बाजू न्यायालयांत सरकारान मांडिल्ली. मात न्यायालयान 45 दिसांत पंचायत वेंचणुको घेवपाचो आदेश दिल्ल्यान ताचें पालन सरकाराक करचेंच पडटलें. ह्या संदर्भांत राज्य वेंचणूक आयोगान निर्णय घेवचो म्हणून न्यायालयान सांगलां. राज्यांतल्या पंचायतीचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपला. त्या प्रमाण सरकारान ह्या पंचायतींचेर प्रशासकांची निवड केल्या. सद्याक पंचायतींचो कारभार प्रशासक पळयतात. कार्यकाळ सोंपिल्ल्या 186 पंचायतीच्या वेंचणुकां संदर्भात अधिसुचोवणी फुडल्या 3 दिसांत जारी करात आनी 45 दिसां भितर वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करात असो आदेश उच्च न्यायालयान मंगळारा दिला. कायद्याच्या नेम 10 प्रमाण अधिसुचोवणी जारी करची अशें खंडपीठान सांगलां. ह्या आदेशाक लागून राज्य वेंचणूक आयोगाक 11 ऑगस्ट मेरेन पंचायत वेंचणुको कश्योय तरी घेवच्योच पडटल्यो. 175 पंचायतींचेर नेमिल्ल्या प्रशासकांक धोरणात्मक निर्णय घेवपाक तशेंच दिसपट्ट्या कामाबगर पंचायत निधींतल्यान खर्च करपाक उच्च न्यायालयान बंदी घाल्या. ताका लागून सरकाराक आनीक व्हड धपको बसला. RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.